आज जी पत्रकार परिषद आसा तीन मुद्द्यासाठी आम्ही येतात. पहिला मुद्दा असा तो येणारी शिरोडा पोटनिवडणुकीच्या नदरेन आम्ही एक कार्यकारिणीक एक नवीन जबाबदारी दिल्या ती आमचो बाब संतोष सतरकर याचे कडेन ताका कार्याध्यक्ष अशें म्हटलेलें आसा. एक म्हणजे येणारी निवडणूक ही थोडी म्हत्वाची आशिल्ल्यान तातूंत चड वेळ दिवपाक जाय. आमचो जो अध्यक्ष उत्कर्ष बोरकर आसा ती नोकरी आसता पळय, सगळी नोकरी आसा, त्यामुळे ताका सुटी मेळ्ळी न मेळ्ळी जाल्यार प्रॉब्लेम येवंक शकता. अशे दृश्टीन कार्याध्यक्ष म्हणून तांचेर आतां नवीन जबाबदारी दिल्ली आसा. संतोष सतरकर बाब जे आसात तांचें सामाजीक मळार भरपूर काम आसा. सरस्वती सांस्कृतीक क्रीडा मंडळ अशें जें काजरा आसा तेजे ते बरेच दीस अध्यक्ष आशिल्ले. शिवाय बेतोड्यात हांगा एक नवीन शिशु वाटिका सुरू जाल्ली आसा मराठी मिडियमची, ह्या भाशा सुरक्षा आंदोलनांतल्यान सुरू जाल्ली, तेचेय ते प्रमुख आसात. शिवाय बेतोड्या जे लहान व्हड अशी बरीच सामाजीक कामां चलतात तातूंत ते हिरेरीन आसतात. आणि कुसुमाच्या ह्या सुरवाती पासून आणि भाषा सुरक्षा मंचाच्या कार्यावळीच्या सुरवाती पासून आशिल्ले त्यांची आता कार्याध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आसा. एक म्हणजे शिरोड्यातले मेनली जे आसा पळय, आतां तशें जर पळोवपाक गेल्यार पयलीं 15 जवळ वर्सां आणि आतां जवळ जवळ 10 वर्सां जे आमदार आशिल्ले ते सत्ते कडेन आशिल्ले. पूण प्राथमीक गोश्टी म्हणजे उदक, सगळ्यात पयलें उदक. आज बेतोड्याक उदक ना, बोलये उदक ना, शिरोड्याक उदक ना, पंचवाडेक उदक ना. म्हणजे इतले वर्सां तुमी सत्तेत आसून, सत्तेचे सामके प्रमुख घटक आसून तुमी जर केवळ पाणी हो एक विशय, बाकीचे सोडून द्या, पाणी हो एक विशय जो आसा तो तुमी पावोवपाक शकना. आज बेतोड्याक स्थिती आसा दर 2 दिसांनी 3 दिसांनी उदक येता, डेली उदक मेळना, ही बेतोड्याची स्थिती आसा. गड्डे, अडुळशां, गांवठ्यान शिरशिऱ्यां बरें उदकूच पावना. शिरोड्या शीर, तारीवाडो, चावडेन, ह्यावटेन पाजेर, तोल्ला उदकूच नासता. म्हणजे ओपिनियन पोल सुद्दां तो मानना अशें ताका एकूण तेजें दिसता. म्हणजे ओपिनियन पोलाक तो कितलो वेगळे दिता हें तेजे वयल्यान लक्षांत येता. म्हणजे उलोवप करप ओपिनियन पोल मुक्ती पेक्षा मोठो आनी प्रत्यक्षांत शिकेराचो पुतळो उबो करप अशें जें आसा ताका शिकेराचो पुतळो उबो करण्यात चड इंट्रस्ट आसा, ज्याच्या मुळे ताका वोटींग हें जें आसा, वोट बँक जी आसा ती वोट बँक वाडोवपाच्या दृश्टीन करपाची ही धडपड तुमी जरूर करात. पूण स्वातंत्र्य सैनिकाचो अवमान करून, मुक्ती दिनाचो अवमान करून, ओपिनियन पोल संबंदांतले इतिहास कितें आसा तें जाणून न घेता जें उलोवपां करतात ताचो आमी जाहीर निशेध करता. पुतळ्याच्या अनावरणा वेळार आणि त्यानंतर काल एक पत्रकार परिशद घेऊन जे कितें उलोवप केलें ताचो आमी जाहीर निशेध करतात. एक म्हणजे तातूंत एका वाटेन तो म्हणटा की आमचे घराणें जें आसा तें स्वातंत्र्य सैनिकाचें आसा अशें म्हणटा तो, आणि मुक्ती दिनापेक्षा ओपिनियन पोल आणि त्याच्यापेक्षा जास्त शिकेला अशें जें तेजें कितें चल्ल्या मताच्या राजकारणासाठी त्याचो आमी जाहीर निशेध करतात. एक म्हणजे मुक्तीसाठी हजारो स्वातंत्र्य सैनिकांनी ज्यो हाल अपेक्षा सोंसल्यो ताका खरें म्हणजे कोणी किंमत करूं शकना, कारण त्याचे आमकां खरें म्हणजे ओडवीक आसूंक जाय. आणि हो म्हणटा की आमी स्वातंत्र्य सैनिकाच्या घराण्यांतले म्हणून सांगता जाल्यार ताका तेजी अजिबात जाणीना, करंटो कुळांतलो अशें म्हणचें पडटा दुर्दैवान. कारण ती जर किमान जाण जर आशिल्ली जाल्यार तो अशें उलोवप करचो नाशिल्लो. दुसरी गजाल जी आसा ती म्हणजे वेलिंगकर सरांचेर एक काल ताणें जो हें केलो उल्लेख केला की खरें म्हणजे राष्ट्रवाद कित्याशी खातात हें जाका खबर ना त्याने ह्या विशीं न उलयल्लें बरें अशें आमचें स्पश्ट मत आसा. आनी ह्या तेजी दोनूय जी उलोवपां आसा त्याची गोवा वसुमाची शिरोडा शाखा ही जाहीर निशेध करता. शिरोडा पोटनिवडणुकीचो आसा. शिरोडा पोटनिवडणुकीत वसुमा पक्ष हो जातीन लढटलो. आमचो एक तरुण उमेदवार जे कार्यकर्त्यां मदलोच हो ताका उबो रावतलो त्याची घोशणा ही काही दिसांतूच पणजे जावपाची आसा. सध्या आमी शिरोडा एक मेळावो घेतलो
त्यानंतर पंचायत शहा बैठको चालू आसात, बूथ शहा मिटिंगो चालू आसात आणि त्यामुळे काम हे सुरू आसा.